साखळेचे नवे नगराध्यक्ष म्हूण राजेश सावळ हांची निवड जाल्या। बेरेस्तारा जाल्ले वेंचणुकेन राजेश सावळ हे 7-8-6 अशा मतांच्या फरकान वेंचून आयले। तांचे प्रतिस्पर्धी यशवंत माडकार हांकां 6 मतां पडली। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या मतदारसंघात येवपी हे पालिकेचेर विरोधी गटान परत आपलो शेक दवरीत ही पालिका आपल्या ताब्यात दवरली। राया पार्सेकार हाणें नगराध्यक्ष पदाचो राजिनामो दिल्ल्यान ही सुवात रिती जाल्ली। तशेंच नवो नगराध्यक्ष वेंचून हाडपाक बेरेस्तारा पालिका मंडळाची बसका आपयली। हे बसकेन सत्ताधारी गटाचे राया पार्सेकर हांचे सयत राजेश सावळ, धर्मेश सगलानी, अन्सिरा खान, कुंदा माडकर, ज्योती ब्लॅगन आणि राजेंद्र आमशेकर जाल्यार दुसऱ्या गटाचे यशवंत माडकर, आनंद काणेकर, दयानंद बोरयेकार, ब्रह्मा देसाय, रश्मी देसाय आणि शुभदा सावयकर मेळून 13 नगरसेवक हाजीर आशिल्ले। टुगेदर फॉर साखळेतर्फे आयज आमी काउन्सिलर राजेश सावळाक चेअरपर्सन म्हणून बसयल्लो आसा। एक वर्स आमी ताका प्रॉमीस केल्ले ते प्रमाणे ताका आमी खुर्ची दिल्ली आसा। आमी सगळे मेळून साखळेची उदरगत, साखळेचो विकास हे ध्येय घेवन आमी काम करीत येयला आनी फुडें करतले अशें लोकांक सांगूंक सोदता। तसली खुबशीं कामां पेंडींग उरली इलेक्शना टायमार कोड ऑफ कंडक्ट आसलो तेका खातीर, आनी आतां ती कामां आमी मार्गा लायतले इतले लोकांक सांगूंक सोदता। साखळे ही आमच्या खातीर एक पयलींच्यान धर्मेश आनी आमची फूल टीम, आमचो प्रवीणबाई आसा आनी एंटायर टीम आसा साखळेक लागून धडपडटा, इन्क्लुडींग आमी 4 वर्सांक सुद्दां हे प्रूव केल्लें आसा की टुगेदर फॉर साखळे आनी आमी सगळे साखळेक लागून फुडें सरलेले आसा। जायतीं कामां, जायते प्रोजेक्ट गेल्या 4 वर्सांक साखळेक येयल्ले आसा। अजून पेंडींग विशय जे कितें आसा ते प्रायोरिटी हांव आतां बसल्या नंतर हालचाल करून ते क्लियर करून हाडटलो। जे कितें लोकांचे म्हणून समस्या आसा, पेंडींग विशय आसा जशें धर्मेशान म्हणलें, त्या विशयान आमी प्रायोरिटीन हात घालतले।